टू 78 डोजीस दिल्ले आमी 278 आनी मागीर परत ड्रायव्स आमी घेतले ते 17 ऑक्टोबरा पासून ते 21 ऑक्टोबर. 17 ऑक्टोबराक उस्तें घेतलेले, 18 तारखेक चरावण्या, 19 तारखेक मावशी, 20 तारखेक सालेली आनी 21 तारखेक पाळी आनी मोर्ल्यां घेतलेले. हांगा 495 डोजीस आमी दिले सेकंड राउंडाक. आनी आमचे रुटीन चालूच आसता सोमाराक आनी बुधवाराक. ते लोक जे बुस्टर घेवपाक नवे घेवपाक ते येवन हांगाच घेतात डोजीस. आनी आमी डोजीस हाडलेल्यो 8,500. तातूंतले बेनिफिशरी जे जांकां आमी वॅक्सिनां दिल्या ते टोटल 7,336 जाल्या. आनी थोडे डोजीस आमी धारबांदोडे तांणी मागले म्हणून तांकां दिल्ले, कित्याक थंय बी केजीस सापडलेले आसल्यो पयलीं, तर तांणी थंय वॅक्सिनेशन ड्रायव्स घेतल्या. आतां एट प्रेजेंट आमकां न्यू स्टॉक आयला 5,000 वॅक्सिनाचो, तर ती आतां चालू केल्या कित्याक पयलींची एक्सपायर जाल्या म्हणून न्यू डोजीस आमी ऑलरेडी सुरू केल्या. थर्ड सेशन चालू आसा. आमी आतां आमकां एक लास्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर आमी एक पेशंट एडमीट केल्ली, सस्पेक्टेड म्हणून धाडिल्ली तेका पेशंटाक. ते पॉझिटिव्ह म्हणून आयला सद्या. आनी बी आतां सिजन सुरू जाला, लोक लाकडांक हातून दोंगराक वतले काजू बिजू वचून, ते ताका लागून आतां नवे केजी जावपाचे चान्सीस आसा. पूण सद्याक तरी ना. आनी ताच्या नंतर 1 तारखे नंतर आमी जे धाडलेले ताच्या नंतर ना तरी ठरोवंक ना, कित्याक रिस्पॉन्स जाल्लो आसा न्ही. आतां केजीसूय काय अजून मेळूंक ना न्ही. ड्रायव्स आमी मागीर ठरयतले, पळोवपाक जाय पयलीं.